नमस्कार आणि येवकार. सध्या आम्ही हांगा मळा भाटले हांगा आसा आणि दर वर्सा हांगासरले युथ हे नरकासूर न करता जर कंदील करता. दर वर्सा त्यांचं कंदिलाचे कितें कितें वेगळेपण आसता. दिवाळीचे कंदील तसेच क्रिसमसाक सुद्धा जे स्टार करतात ते कितें कितें वेगळी थीम असता, कितें मेसेज असता. सो ह्या वर्साची यांची थीम आसा ही दिवजाची. सो ही कितें आसा ते आम्ही त्यांच्या कडल्या त्यांच्या युथा कडसून जाणून घेऊया. तर या वर्षाची थीम ही दिवजा दवरला आणि दिवजाच्या वयर महालक्ष्मी दवरला. तर कितें आहे? पहिले म्हटल्यार सगळे गोंयकारांक दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा. आणि हो सण आसा तो आमचो दिवाळी व्हडा उमेदीन आमी साजरा करूंक जाय. आयज अशी हांवें ज्योत दवरल्याचे पंचारत म्हणटा पळय ती सकयल कृष्ण दवरलो आसा आणि वयर महालक्ष्मी. आयज लक्ष्मी पुजन म्हणटा ते महालक्ष्मी शुक्रारा दीस येयला आणि तिचो दीस म्हणून आमी ही तेजी प्रतिभा दवरली आसा. पयली सकयल कृष्ण विजयतो. कृष्णान जेन्ना नरकासुराचो वध केलो तेन्ना आमी ज्योत पेटयली आणि ज्योत पेटोवन आमी दुसरे आमचे लक्ष्मी पुजन आमी साजरा करता म्हणून ही अशी थीम दिल्ली आसा. दर वर्सा कितें कितें वेगळेपण असतं. सो कितली मेहनत असता, कितलो टाइम वयता तुमकां सगळें करपाक? मेहनत 1 म्हयनो लागता आणि फायनान्शियल सपोर्ट जाय पडटा. हांव राजेश तारकार राजदीप बिल्डर तो म्हाका 4-5 वर्सां जाली सपोर्ट करता म्हणून हांव तेजे आभार मानता. आणि हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता तुमी हे येवन हांगासर पळोवचें. आणि ही मेहनत मातशे पावसाक लागून आमकां खूब त्रास जाले. पावस येयलो मागीर ती महालक्ष्मीच्या वयल्यान सकयल्यान आख्खी ज्योत पिड्यार जाली पूण आमी 2-3 दिसांनी परती उबी केली ती. जर लोक येतात तर तुमचे पळोवपाक गेल्यार दर वर्सा लोकांचो बरो प्रतिसाद आसता. ह्या वर्साय आसतलो हे गॅरंटी. म्हाका कितें तुमकां हे आसता लोकांचे? पळय जेन्ना हांव कितें करता लोकांचें मन खूश जालें तेंच म्हाका व्हडलें. कितें होच आमची म्हाजो उत्साहाचो सण म्हणटा तो हो. लोकांनी हांव तशेंच लोकांक जितले लोक येता वर्सान वर्स आणि ते म्हणटा ह्या फाटी तुमी दुसरें कितें केलां तेजेरूच आमची उमेद जाता आणि दुसऱ्या वर्सा म्हाका आनीक उमेद वाडटा आणि आमच्या तरणाट्यांक आनीक बरें करपाक. 1 म्हयनो पयलीं आमी थीम काडटा आनी करता पूण केन्नाय वयर सकयल जाता म्हणून तितून आमी रिकवर करता. माझे नाव साई प्रसाद पेडणेकर. आता सांगले की खूप मेहनत लागता. या वर्षी मातसो पावसा खातीर डिले जालो पण थंय आता तुम्ही काम कंप्लीट केलं. कशें कितें? ना आम्ही तशें चिंतना ते कितेंय येवं कितले आदले दिसा ते करता पळय ते दिसाचो कितें कितें आसता बट आमी कसो तरी सकाळ फुडें तो हांगा जाय रेडी जावंक जाय तो कसोय करता आमी. कितलोय टायम जागो पण सकाळना करता तुमचे आयजच कंप्लीट जालेत. आमी 2 दीस पयलींच त्या खातीर हे करता तयारी करता. सो कितेंय चेंजीस जाल्यार त्या टायमार करूंक मेळटा म्हणून कित्याक सकाळी 4-5 जाता करताना. पण तुम्ही हांगा सरले आधी अशे जाताले का आधीच्यान अशें हय करता? जाल्ले आतां 15 वर्सां करता. 15 या ताका आधी करपाक उमेद खूब आहा आनी लोकांक लोक बरे म्हणजे गांवान बरे उमेद येता लोकांक. आता तुम्ही आधीच्यान हय. आदल्या टायमार अशे कंदील व्हडले करताले ते व्हडले ना पयले ल्हान करी पयले आदले मागीर व्हडलो 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 आतां खूब व्हडले जाला म्हणजे फेमस जाले चड म्हणून फेमस जाले म्हणटकीर कितें जाता आनी बरें दिसता करपाक उमेद तेका आनी तो खूब भार घेता करपाक. बाबू तू केन्ना येता? तू कंदील करपाक हय त्यांच्या वांगडा? येता हय दर वर्सा करता? हय 4 वर्सां 5 वर्सां जालीं मरे. 5 वर्षां 5 वर्सां जाली. हय तुवें कितें कितें केलें? पेस्ट केल्या दसयला तुवें दसयलें? हय व्हेरी गुड. तशेंच चेतन हांव सगळ्या लोकां कडेन विनंती म्हाका करता की सगळ्या लोकांनी येवन ज्योत पळोवची आणि दिवाळी आसा पळय ती व्हडा उमेदीन आमची साजरा करची आणि दिवाळीची हार्दिक शुभेच्छा. देव बरें करूं. सगळ्यांक गोंयकारांक हॅपी दिवाळी. तुम्ही पळोवंक शकता की खुबशे उमेदीन हांगासरले दिवजा कंप्लीट करतात. तशेंच लोक कितलेशे लोक फक्त हांगा सेल्फी आणि दिवजाची खासियत पण आसा की हांगासरले कंदील खूब बरे जाता आणि त्या खातीर लोक हांगा दर वर्सा गर्दी फक्त ट्राफिक अशें जाता त्या लोकांचे सेल्फी खातीरय जाता. तुम्ही पळोवंक शकता की कितलेशे लोक हांगा फक्त दिवजा पळोवपाक म्हणून येता. कंदील कितें असो